नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो. चर्चीन निधर्मवादाचे फतवे काढून केला पाप. चर्चीच्या राजकीय फतव्याक मिकीचो विरोध. विधानसभा वेंचणुके पयलीं पर्रीकारा बरोबर केल्लो गुप्त समझोतो. मिकीची हेडॉनात वक्तव्यां. केंद्रात एनडीए सरकार आयल्यार पर्रीकाराक गृहमंत्री करपाची शक्यताय. बीजेपी आरएसएसाच्या सुत्रांचो संदर्भ दिवन इकॉनॉमिक टायम्साचो रिपोर्ट. महाराष्ट्रात नक्सलग्रस्त वाठारांत धाडिल्ले गोंयचे आयआरबी पुलीस काडटात जिवाचे भयान दीस. आर्मां धडनात, बुलेट प्रूफ जॅकेटां नात, रावपा खावपाची वेवस्थाय बाबत खासा रिपोर्ट. वाळपय सय्यद वाड्यार दिसपट्टी गोरवां लागली मरपाक. 10 दिसांत प्लांटांतलो कोयर खावन 16 गोरवां गेली. दूदकार काचाबूल पुराय वाड्यार घाण. वाळपयकारांचे हाल. गोंयकारांनी मनयलो मोठ्या उमेदीन पाडवो. नव्या वर्साक येवकार दिवंक शारांनी फातोडेर प्रभात फेरी. घरांचेर गुडयो. नव्या वर्साची सगळ्यांक परबी. आणि दाबोळे विमानतळाचे नवे टर्मिनलार 17 लाखांचे 600 ग्राम भांगर जप्त. नवे टर्मिनलार पयलेच फावट भांगर जप्त. दुबय सावन एअर इंडियाचेर आयिल्ले तामिळनाडूचे प्रवाशाक अटक. खबर विस्तारान. मतदारांक निधर्मवादाचे फतवे काडपाचे भानगडी चर्चीन पडचे न्ही असले फतवे काडून चर्चीन पाप केला अशें म्हणत नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन चर्चीच्या फतव्याक हरकत घेतल्या. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं पर्रीकारा बरोबर आपलो गुप्त राजकीय समझोतो जाल्लो हेंय मिकी उलोवन दाखयता. मिकी प्रुडंटाचे हेडॉनात उलयतालो. सध्या आपणे पर्रीकार सरकाराक बिनशर्त तेंको दिलो खरो, तरी तो कांय थारावीक मुद्द्यांचेर दिला अशेंय स्पश्टीकरण ताणें दिलें. चर्चिल राजकारणांतल्यान सोंपलो हेंय मिकी हड्डें फुडें काडून सांगता. आमी सपोर्ट केला ह्या सरकाराक ऑन इश्यू बेसीस. दर एक वेंचणुके येयल्यो मिकीचे रेट मारता आनी 10 रेट मारले म्हण कितें जावपा हा. चलये तिकेट दिवना म्हण बापूय बसता, बापूय तिकेट दिवना म्हण चलो बसता. मायनॉरिटी आनी खंय उरला तर वेर द मायनॉरिटीज. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अगेन्स्ट द रिलीजन. बरोबर, यू एग्री विथ मी? टॉक द रिलीजियस पीपल टॉकिंग against secularism, communism, it is first place of its sin. पहिले सुरुवात करता आसतना इट्स sin, a पाप. चर्चीन उलोवपाक जायना. कोणे धर्मिकान उलोवपाक जायना. Church has done a wrong thing by issuing that statement. See, I am not saying that, but it should not misguide people. It is simple as this. आता नॉर्थ गोवाचं श्रीपाद MP आसा, 15 वर्सां जालीं RSS म्हणटा तो. तूं म्हाका सांगा, हांव हाल सपोर्ट विड्रॉ करता आनी सपोर्ट बंद करता दिवपाचो BJP. तुमी एक म्हाका सांगा, नॉर्थाक 15 वर्सां शिकिले उपरांत बाब श्रीपादान कोणाक त्रास केले? इनविजिबल हांवें सपोर्ट केलो मच बिफोर द इलेक्शन. इनविजिबल. वी हॅड अ अलायन्स विथ BJP. इनविजिबल. Much before the election, I had couple of meetings with Parrikar. So you should be happy नी की चर्चिली काँग्रेसीक डॅमेज करता म्हणटा. पळय, जे कोण मरण गेले न्हू ते कोणा उलोवप ना. केंद्रात एनडीए सरकार आयले जाल्यार मनोहर पर्रीकार केंद्रीय गृहमंत्री जावंक शकता. मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार मंत्रिमंडळ कशें आसतलें ताची मांडावळ इकॉनॉमिक टायम्स हे खबरापत्रांत जाहीर केल्या. बीजेपी आनी आरएसएसांतल्या सुत्रां कडल्यान हें कळ्ळां अशें इकॉनॉमिक टायम्स म्हणटा. बीजेपीतले हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यां सयत पर्रीकाराक मंत्रिमंडळांत सुवात मेळटली आनी ताका गृहमंत्रीपदय मेळटलें अशें ह्या रिपोर्टांत म्हणलां. लोकसभा वेंचणुके खातीर बीजेपीचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदीन सध्या देशभर प्रचार सभांचो धुंवर चलयला. जाल्यार दुसरे वटेन बीजेपी आनी आरएसएसचे फुडारी एनडीए सरकाराची मांडावळ थारायता. बीजेपी जिखतलीच म्हूण धरून सगळें चल्लां. मोदी सरकार सत्तेर आयले उपरांत मंत्रिमंडळान कोण आनी खंय आसतलो आनी कोण आसचो ना तें थारावपाचें काम चल्लां.
बीजेपी आणि RSSच्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांचे कल्पनेतले मंत्रिमंडळ अशे: अरुण जेटली अर्थमंत्री, राजनाथ सिंग रक्षा मंत्री, मनोहर पर्रीकार गृहमंत्री, सुषमा स्वराज विदेश व्यवहार मंत्री, नितीन गडकरी शार उदरगत मंत्री, सुशील मोदी शेती मंत्री, अरुण शौरी कॉमर्स मंत्री, रविशंकर प्रसाद कायदो मंत्री, राजीव प्रताप रूडी नागरी उड्डाण मंत्री. मोदी प्रधानमंत्री जालो जाल्यार ताचो उजवो हात अमित शाह पक्षाचे अध्यक्षपद आनी PMOचे राज्य मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय उक्तायतात. केंद्रान वचपाक आपूण इत्सूक ना अशें पर्रीकारान जायते फावटी म्हणला. कांय दीस फाटीं पणजे पुस्तकाचे विमोचन सुवाळ्यान पर्रीकारान हीच उतरां काडिल्ली. आता हांव सद्याक फक्त गोंयचो लिडर उरना जाल्यार म्हाका देशाचो लिडर केला, त्यामुळे थोडे जाण म्हाका दिल्लीक धुकलपाचो प्रयत्न करता. हांव दिल्ली वचना ती गजाल वेगळी. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही संभाव्य वळेरी अशें इकॉनॉमिक टायम्स म्हणटा. ही माहिती BJP आणि RSSतल्या सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या अशेंय हो रिपोर्ट म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपय सय्यदवाड्यार दिसपट्टी गोरवां मारपाक लागल्यात. ह्या 10 दिसांत 16 गोरवां मेल्यात. वियेल्ली गोरवां मेल्ल्यान दूदकार काचाबूल जाल्यात. वाड्यार सगळ्याक खाण मारता, पांय दवरपाचो ना. ह्या वाड्यावेले कोयराच्या प्रकल्पांत गोरवां कोयर खावंक वतात आनी मरतात असो लोकांक दुबाव. आज गोरवां मरतात, फाल्यां मनशाक दुयेंस जातले म्हूण लोक काचाबूल जाल्यात. कोयराचो प्लांट फोर्सान वाळपयकारांच्या माथ्यार मारला म्हूण लोकांचो आरोप. वाळपय सय्यदवाड्यार फाटल्या 10 दिसांत 16 गोरवां मेल्यांत. चडशीं गोरवां वियेल्लीं. सोमारा सकाळीं 4 मेल्लीं गोरवां मेळ्ळीं. ह्या वाड्याक तेकूनच कोयर विल्याचो प्रकल्प आसा. प्रकल्पांत गेट बीट कांयच ना. कोणूय जाय तेन्ना यो, जाय तेन्ना वच. ह्या प्रकल्पांत गांवचो सगळो कोयर हाडून उडयतात. थंय ताचेर कसलीच प्रक्रिया जायना म्हणून लोक उलयतात. गोरवां कोयर खावंक ह्या प्लांटात वतात. थंय कितें तरी खावन गोरवांक वीख जावन त्यो मेल्या आसुये असो थळाव्यांक दुबाव. ह्या फाटल्या दिसांनी एकाच दिसा 7 गोरवां मेली. 7 गोरवां मेली आनी तेज्या उपरांत मागीर परत 3 गोरवां मेली. 3 गोरवां मेली आनी आयज पळय जाल्यार काल 2 गायो मेल्यो, थंय एक वासरू मेले. आतां ही गाय 3 दीस जाले वियेल्यार आनी सगळ्यो वियेल्ल्योच गायो मरतात जास्त करून. आनी त्यो सगळ्यो गोरवां पळोवंक वयशीत जाल्यार ती गार्बेज प्लांटान खावपाक वयता आनी ते प्लांटार सगळे ओपन उडयल्ले असतात. गार्बेज प्लांटान ते कितें तरी खाल्ला तेंच्यांनी आनी ते मेला. म्हणजे हे एरियेच्यो मुद्दम तुमी हे केले सुद्दां जाल्यार आनी खंयच्यो गोरवां मरोंक ना. गोरवां मेल्ल्यान वाड्यार सगळे कडेन घाणी मारतात. लोकांक यो वच करतना नाक धरून दीस काडचे पडटात. पालिकेन निमणे सोमारा वचून मेल्लीं गोरवां थंयच्यान उखल्लीं. ह्या कोयराच्या प्लांटाक थंयच्या लोकांनी विरोध केल्लो, पूण हो प्लांट बळजबरीन लोकांच्या माथ्यार मारला म्हणून लोक अजूनय उलोवन दाखयतात. आमच्या आमदारान तेका बाय फोर्स प्लांट आमकां करपाक लायला, आमचेर हे केलो. हे फुडें आतां गोरवाक जाता, हेच्या फुडें आतां मनशाक जातले. मागीर कितें करपाचें? मनीस सुद्दां मरून वयतले. कोण काय कॅर बेस घेयना हांगासून. आतां पयलीं सगळो विरोध केलो वाड्यार. फुडें ते कोण तो हे आता तेजा मेन ऑफिसर कोण आहा तेच्या कडेन वचून ते फायनल जाला. आतां कोण काय करूंक शकना अशें म्हणून सांगलें मागीर तेंच्यांनी. आनी मागीर तेंच्यांनी चालू केलें, कॉमेस केलें उडोवपाक. वियेल्लीं गोरवां मेल्ल्यान दूदकारांचे आनीक हाल जाल्यात. पाडकां वाऱ्यार पडल्यात. सरकारान परिस्थिती बेगीन जाग्यार घालची आनी गांवच्या लोकांक साल्वार करचे म्हणून लोक मागतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळे विमानतळाचे नवे टर्मिनलार 17 लाखांचे सुमार 600 ग्राम भांगर धरले. दुबय मुंबय एअर इंडियाचे फ्लायटी वेल्यान आयिल्ले स्मगलर प्रवाशाक कस्टम अधिकाऱ्यांनी फांतोडेर धरलो. नवे टर्मिनलाचेर पयलेच फावट कस्टमान भांगर धरला. अटक केलो तो तामिळनाडूचो. नांव अकबर अजीज माथानी. ताचे कडल्यान 100 ग्रामाच्यो 6 भांगराच्यो बिस्किटी जप्त केल्यात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.